चौकीदारी चोर आहे असे काँग्रेसीचो म्हणण्यार अमरनाथ पणजेकरान मिलिंद नायकाचेर आरोप केल्लो आसा। तो म्हणटा की मिलिंद नायकान जो आपलो ओन बंगलो बांदला हो गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी इलिगली बांदलेलो आसा। सगळे प्रोसेस जे बंगले बांदपा खातीर एनओसी आसता, सर्वे नंबर आसता, ही सगळे इलिगली तेणी घेतलेली आसा आनी हेचेर इन्क्वायरी करची आनी जे तितले जाण इनवॉल्व आसा तांकां पनिशमेंट दिवचो। मुर्मुगांव वाठाराचो चौकीदार तेचे काम आसा रक्षण करप। मुर्मुगांवचो चौकीदारूच चोर जालो। 160 स्क्वेअर मीटर ही मिलिंद नायक, उमेश नायक आनी इतर जे 5 जे वारसदार आसात त्यांच्या नावार थंय लागलेली आसा। ओरिजिनल जे सर्वे लँड रेकॉर्ड जो आमचो आसा थंयसर ही नावां लागलेली आसा। सरकारी जमीन ही आमच्या मंत्र्यान बळकावली आसा। इलिगल इतल्याच लागून न्हू की तेणी एनओसी घेवंक ना म्हणून, इलिगल की तेणी गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार आपणाचो बंगलो बांदला। ज्या लोकांचे कर्तव्य आसता की गोंयची जमीन सांबाळप, सरकारचे जमिनीचें रक्षण करप, तोच मनीस आयज असली कर्मां करता, एन्क्रोचमेंट करता, आपणाच्या नांवार प्रॉपर्टी करता आनी तेच्या आदारार लायसन घेता, तेच्या आदारार वास्तू उबी जाता। हे केदें व्हडलें कुकृत्य जावन आसा।